विदिन शॉर्ट नोटीस तुम्ही आज संडे असताना सुद्धा येयले, देव बरें करूं. आयज आमचो जो मुद्दो आहा तो काल जो लहू मामलेदार आहा जेचो काल बेळगांव एक दुर्दैवी मृत्यू जालो, कितें त्याच्या आत्म्यांक शांती लाभो आणि त्याच्या फॅमिली कडेन आमी आहा. आतां काल जो इशू जाला न्हू तो आमी सगळ्यांनी पळयलो की ते इशून पयलीं तेचेर एकटो मनीस तेचेर कंटिन्युअसली थापटां मारता आणि त्याची एज जर पळयत जाल्यार तो एक जाणटो मनीस आमचो आणि आमचो एक्स MLA गोंयचो तो फोंड्याचो कितें. सो खंय ना खंय तरी काल जे जाले ते सारखे वायट जाले. पूण सरकारान आतां म्हाका एक सांग, आतां काल ज्या पद्दतीन जेन्ना जो मृत्यू जालो न्हू, सरकारान कितें एक्शन घेतली, कितें एक्शन घेतली सरकारान? म्हाज्या हिसपान जाल्यार एक 4-5 मनशाचें डेलिगेशन कर्नाटकान सोमतेच धाडपाक जाय आसलेलें. कित्याक हे जे आमी प्रकार कर्नाटकान पळयता न्हू, आमी जेन्ना गोंयकार जेन्ना हुबळी वयता, बेळगांव वयता, हे जेन्ना आमी तेंच्या सिटीनी वयता त्या टायमाचेर असले इन्सिडंट्स कितलेशे गोंयकारांकडे जाले, खुबशे गोंयकारांकडे इन्सिडंट जाले. ऑन पार्किंग इशू, रिक्षावाल्यांकडे इशू, कितें अशें जेन्ना इन्सिडंट जेन्ना जाता आणि ते हातापायचेर पावता तेन्ना कालचो इन्सिडंट आमी पळयलो. काल तेजो बाबड्याचो ह्या इन्सिडंट्सान मृत्यू जालो. आयज कर्नाटका जे आहा कितें, हे कर्नाटका आमच्या गोंयच्या लोकांक म्हाका दिसता ग्रांटेड घेवपाक लागले. पूण कर्नाटकान म्हाज्या हिसपान विचारपाक जायना की कर्नाटकाच्या लोकांक आमी पोसता हांगासर. आयज कर्नाटकाचे लोक आमच्या कम्युनिटी जाग्यांचेर घरां बांदून आसा, आमी कांय म्हणिना तांकां, कित्याक आमी शांत स्वभावाचे गोंयकार. आणि आयज गोंयकारांकडे उठ सूट अन्याय जायत आसा. आमी पयले आरांबोल बिचाचेर एकटो आपलो हरमोलचो भुरगो वॉकिंगाक येयलो, थंयसर तेच्या कडेन मायग्रंटान हातापायी गेली आणि ताका मारून उडयलो. कितें पयर एकटो आमचो गोंयकार कामा वयल्यान घरा कडेन वयतालो, एक ट्युरिस्ट तेचेर हेल्मेट मारून तकली बीन तेची फोडून उडयलो. अरे आयज आमी गोंयकार फक्त मार खावपाक आसा. आणि काल जो मनीस मेला तो एक्स MLA, एक गोंयचो पॉलिटिशियन. आणि हेच जर कर्नाटकाचो पॉलिटिशियन गोंयांत येयलेलो आणि ताका जर खंयच्या गोंयकारान मारलेलो जाल्यार कर्नाटक आयज बशी फोडटले आसले, आयज बंद आसलेले आसले तेंच्या तेवटेन. जाल्यार आयज आमी कित्याक वोगी आहा रे? आमी हे सोसून घेवपाचें? हे आयज आमच्या सरकारान सांगपाक जाय आमकां, तुमी कर्नाटकाक कितें जाप विचारली काय म्हणून हेचेर, कित्याक आमच्या गोंयच्या पॉलिटिशियनाक मारलो काय म्हणून आयज आमच्या गोंयच्या CMन प्रश्न विचारलो तांकां काय तुमी तुमच्या गुंगेन आहा रे? हा अरे आयज ह्या कर्नाटकाच्या लोकांक लिटरली पोसता आमी, लिटरली पोसता. ते म्हणटले आमी भाजी दिता, दूध दिता, हे दिता. नाका, गरज ना. ती एक ट्रेड आणि जर त्या ट्रेडीन तुमकां बेनिफीट जाता, तुम्ही पैसे जोडटा तेतून. फाल्यां सकाळी तुम्ही जर बंद केले न्हू, आमचे कडेन महाराष्ट्रात सुद्धा सोर्स आसा, बाकीचो सोर्स आहा आमचे कडल्यान. कितें रे, गरज ना व्हडलीशी आणि काय उपकार करिना. तुमकां आमी पोसता, कर्नाटकाच्या लोकांक सांगता, जेंच्यांनी आमच्या एक्स MLA मारला तांकां सांगता, तुमकां आमी पोसता. आमच्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी सुद्धा तुमकां जागो दिला मरे आमी. आयज गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हणून सुद्धा काम करता. आमचे गोंयकार तुमच्या कर्नाटकान कितले गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा, कितले गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा सांगपाचें तुमी. कितें आयज कर्नाटकाच्या लोकांक पोसता आमी हांगासर, केन्ना भेदभाव करूंक ना. पूण हे जर अशें जर चलत रावलें आणि गोंयकारांक जर बेळगांव हुबळी आमचे सरावंडींग जे तुमचे कर्नाटकाचे जे सिटीज आहा थंय त्रास जावपाक लागले, आमी वोगी रावचे ना तुमकां पयलींच सांगता. आणि म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमच्या गोंयच्या पॉलिटिशियनांनी हेचेर दखल घेवपाक जाय आसलेली, दखल घेवन. पूण आयचे BJPचे सरकार काय ना, भिवपाची गरज ना. फक्त लोकांक तेल लाया नुस्तें, फक्त लोकांक तेल लाया, भिवपाची गरज ना करून. कितें रे, आयज एक पॉलिटिशियन सरावंडींग बाकीच्या स्टेटींनी आमचो सेफ ना. हेचेर आमच्या गोंयच्या सरकाराक कितें सांगपाची गरज आहा? हांव प्रमोद सावंताक तूं फेल म्हणटा, कित्याक सांग? इमॅच्युअर्ड CM म्हणटा. कित्याक जाणा, तूं काल जे तूं डिसिजन घेवपाक जाय आसलेलें ते तडका फडकी डिसिजन तुजे कडेन जावना. तुज्या सरकाराचे 4-5 मनीस कर्नाटकान वचोन थंयसर इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय, तेंच्या फुड्यान बसोंक जाय हे आमच्या मनशां कडेन कित्याक जालें काय म्हणून. ताका धरलो, भितून उडयलो, दॅट इज सेकंडरी. आणि परत एकदा सांगता, गोंयच्या लोकांक सांगता, तुमच्या कडेन इन्सिडंट जाता कित्याक आमी बेळगांव मॅक्झिमम जे आमचे गोंयचे लोक आहा ते कर्नाटकान शॉपिंगाक वयता, लग्नाची खरेदी करपाक वयता, कितें सण आसलो जाल्यार खरेदी करूंक वयता. कितें आमी बेळगांव मार्केटान वयता आणि त्या टायमार आमच्या कडेन जो वेव्हार जाता थंयसर तो दुर्दैवी वेव्हार सारको. आणि आयज काल हो इन्सिडंट जाला म्हणून आयज उलोवचें पडटा. कित्याक बेळगांवचे रिक्षेकार, बेळगांवचे जे पार्किंग लॉटवाले आहात, पार्किंग जे कलेक्ट करतात, कितें ते मनीस कितें आणि मार्केटान जे थोडे लोक आहात ते आमच्या कडेन जो दुर्वेव्हार करता न्हू, ते हेतून कितेंय जावपाक शकता. कित्याक आमच्या कडेन आमची बायलां वयता,
आज काल तो पॉलिटिशियन एकटो आसलेलो, जर खंयची एक बायल कोणाकडे आसली आनी तिच्या कडेन हो इन्सिडंट जाल्लो जाल्यार सो हांव सरकाराक इतलेंच सांगपाक सोदतां की आमच्या गोंयच्या सरकारान हे असल्या इन्सिडंट्साचेर सिरियस दखल घेवन कितें म्हाज्या हिसपान जाल्यार बाकीचे जे आमचे स्टेट्स आहा भायले सराउंडींग स्टेट महाराष्ट्र आनी कर्नाटका यांच्या कडेन उलोवपाची गरज आसा आनी ते टॉक्स इतले बरे लेवलार जावपाक जाय की आमच्या लोकांक कसलोच थंय त्रास जावपाक जायना. कित्याक हो इन्सिडंट जर आमच्या हांगा जर घडलेलो जाल्यार व्हडलो बोवाळ जातलो आसलो. सो हांव गोंयच्या सरकाराक सांगूंक सोदतां लहू मामलेदार जो इन्सिडंट आहा न्हू सारको थरो इन्क्वायरी करून कितें तेका आतां काल तुमी अटॅक येयला म्हणून सांगला आनी कितें येयला म्हणून सांगला पूण तेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी कोणी तेच्या कडेन जे ही सगळी फालतूपणां केल्यात न्हू तेका सजाय जावपाकूच जाय. थँक्यू. शंकर पळय तुवें म्हणलें गव्हर्मेंटान हेजेर स्ट्रीक घेवपाक जाय पूण ऑपोजिशन आमचें कित्याक उगी आहा ऑपोजिशनान कांय पळय ऑपोजिशन कित्याक उगी आहा काल मरे आयज हांव कित्याक उलोवंक पावलो काल कर्नाटकाचो बेळगांवचो आमदार उलयता आनी तो तेंची लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्या म्हणटा आनी आमचो सरकार कांय उलयना हांगासर. तेंचो आमदार सांगता आमच्या बेळगांवान लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्या म्हणून बीजेपीचो आमदार सांगता आनी हे कित्याक उलयना जाणा ऑपोजिशन आहा ते हेंचो सरकार आहा न्हू थंय हेंकां लज जातली न्हू. हे काँग्रेसीचो सरकार मरे थंयसर हेंकां लज जातली हेंकां ती लज करून अरे हे इतले निर्लज्ज हे म्हादई खातीर उलोवंक सोदिनात तेंच्या बरोबर अरे हे म्हादई खातीर उलोवंक सोदिनात हे काँग्रेसीचे आहात ते कितें काँग्रेस म्हणून कमी म्हणून नको समजनाका तुमी हेंकां लोकांनी मॅन्डेट दिवन हेंच्यांनी लोकांचो विश्वासघात केलेले लोक हे आनी उठसूट हेंच्यांनी लोकांचो विश्वासघात केला. हेंच्यांनी एक्चुअली थंय मध्यस्थी करपाक जाय आसली. लो मामलेदार तेंचोच मरे काँग्रेसूच मरे तो काँग्रेसूच तो कितें जाल्यार तेंच्यांनी फुडें सरूंक जाय आसलें. हे कोण आतां फुडें सरना. आमी मरे एक्टिविस्ट हेच्या खातीर म्हणटा ऑपोजिशन इज हँड इन ग्लावज विथ द गव्हर्मेंट. सध्याची रुलींग गव्हर्मेंट आहा न्हू तेंच्याकडे हँड इन ग्लावज आसा ते 2 दिसाच्या असेंब्लीत सुद्दां हेंच्यांनी निशेध करूंक ना मरे गेले न्हवरे खंय बसले ते 2 दीस अटेंड केले आनी येयले ते आनी कोणसो अटेंड सुद्दां करचो नासलो कितें. सो आयचे जे ऑपोजिशन आहा न्हू तूं म्हणटा ऑपोजिशन कित्याक उलयना ऑपोजिशन मुख्य आनी भेऱ्याची भुमिका निभयता. ऑपोजिशनान गोंयचे कांयच पडोवन गेलेले ना आनी ऑपोजिशन जेन्ना रुलिंगान येतलो न्हू ते सुद्दां अशेंच करतले. आयज गोंयच्या पॉलिटिशियनांचेर आमकां विश्वास मात सुद्दां उरोवंक ना. थँक्यू.